जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. ल्हान भुरग्यानो, जेजूचे नावी तुमची पातकां बक्षाल्यांत देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, अरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयतां. भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत, देवाचे उतार तुमचे थंय थीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्ता मांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत, हें सगळें बापा थावन न्हय, बागार संवसारांतावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. देवाचे उतार हे. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची धूव पानवेलीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें ते सक्कड तांणी कर्ण जाताच गलिलेयांतल्या आपल्या नाजरेत शाराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतार हे.